इन्व्हेस्टिगेशन जालें तें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन बा करचें म्हणून तुमी तेंच्या कालांगूटचे आमदार आसा जिंगा इन्सिडंट जाल्लो पळय तुमी कितें मागलेलें आसा आमी सांगलां आयक आनी डिवायस पीक की तुमी CCTV फुटेज सगळे जी थिंगा हॉटेल्स आहा रेस्टॉरंट्स आहा आनी तेंचे CCTV फुटेज भायर आहा दिसता कोण चलता कोण मोटरसायकलीन वयता ती पळोवया की बाबा ते चलोन गेल्ले कोण ताका वांगडा मोटरसायकल घेवन येयल्लो ते पयलीं चॅक करा कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज कोणाच्या मायंडान जेन्ना डावट आहा तो क्लियर जावपाक जाय स्पेशली तेजे पेरंट्साचे पयलीं आनी हो मुख्यमंत्र्यानूय तांकां सांगलां म्हाजे फुडल्यान आनी हांवें पर्सनली PIक फोन मारून हाडून सांगलां डिवायसपीक पर्सनली मेवला त्या दिसा DG आसलो कांदुली येयल्लो ताकाय सांगलां की हेचेर सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय चीफ मिनिस्टरान इन्क्लुडींग क्रायम ब्रांचाक सांगलां तांकां हेल्प कर सो हे जो तर जायना तेंचे कडेन सॉल्व प्रॉब्लम जाल्यार ते क्रायम ब्रांचान टेक ओवर करचें इन्व्हेस्टिगेशन फुल्ली ओके पूण जे डावट आहा मायंडान कोणाक कित्याक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कितें म्हणटा द डेथ इज ड्यू टू ड्रावनींग नाव द पेरंट्स and the general public are suspecting something else. So let it be very clear and let there be no stone unturned. ते ती गजाल कितें कोण आसलो वांगडा ते एकटेच येयले काय ते मोटरसायकलीन येयला काय आनी कोणा वांगडा चलोन येयला बिचार चलताले एकले काय आनी कोण आसलो वांगडा सो CCTV फुटेज कोणाची तरी मेवतली इन्व्हेस्टिगेशन जे आहा पुलीस करतात लेट अस वेट एंड वॉच CMान सांगलो तशें 1 वीक ना जाल्यार क्रायम ब्रांचाक हांव बसून लेटर बरयतलो कित्याक म्हाका जाय ते सत्य कितें आहा तें येवपाक यू ऑल्सो सस्पेक्ट नो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सस्पेक्ट एवरीबडीज मायंड इज डिफरंट and I cannot when the investigation is going on I cannot say I am suspecting this I am suspecting that but since the parents have said that we are suspecting that we want to know what is the truth whether she went alone or not whether there was somebody else who is involved in this murder they are saying that it is a so called murder तो मायंडान उरोंक पडना आनी जनरल पब्लिकाचे पासून कित्याक कॅन्डल लायट वॉकूय जाल्लो आहा आल्दोना कित्याक बिकॉज they are staying in Aldana constituency. So let the truth come out. What is the truth? I चर्चिलान देखून स्टेटमेंट केला समज पुलिसां कोण यान इवन नॉट ओनली CBI त्याच्या फुडली देखून कोण इन्व्हेस्टिगेशन हांव कितें म्हणटा न्हू गोवा पुलीस जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन्स करता दे गो टू लॉजिकल एंड्स म्हणजे आमी पळयलां फाटल्या दिसांनी पासून जे मर्डर जाले तांकां रोखडेच धरले आनी कितें इन्सिडंट जाले तांकां रोखडेच धरले सो तांकां आमी टायम दिवया 100% टायम दिवया तांकां क्रायम ब्रांच इज ऑल्सो हेल्पींग देम इन्व्हेस्टिगेशन डायरेक्ट तेंच्या हातीन ना पूण जो तर हिंगासर आमकां CCTV फुटेज ऑर आनी एनी अदर थिंग वी आर नॉट गेटींग विदीन दीस टायम बाउंड हो मॅटर सॉल्व जावपाक जाय जो तर आमकां टायम बाउंडान हें मेळना जाल्यार क्रायम ब्रांचाक हांव CMाक सांगता ती म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक ही गजाल लोक रावता गोंयचो पळोवपाक कित्याक सोशल मिडियाचेर हें बरें मोठें प्रकरण म्हणून लोक दाखयता म्हणजे एवरीबडी इज स्टार्टेड कमेंटींग ऑन दीस तेजे भायर पेरंट्सूय तेजे कमेंट करता सो असो डावट मनशाच्या मनान उरोंक जायना की सरकारान पुलिसांक इट इज देयर जॉब इट इज देयर ड्युटी टू इन्व्हेस्टिगेट बट इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी इन द रायट वे ओके तुमच्या आनी ज्या मोविनाच्या भितर इशू रिजॉल्व जालो डिफरन्सीस म्हाजे मोविनाचे भितर इशू कांयच ना आमचो इशू जो आहा इट इज व्हेरी पिन पॉयंटेड रिलेटेड टू द फिटमेंट ऑफ द मिटर एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन हांवें कितें मागलां की तो मिटर फ्री फिट जावचो आनी हो इशू जो लॉंग पेंडींग आहा तो सॉल्व जावचो आनी कांय ना आय हॅव नॉट हॅड नॉट स्पोकन एनीथींग अगेन्स्ट आवर respectable
MLA and minister and a very senior minister मोवीन गुदीन तेजे अगेन जावंक उलोवंक ना. सो टुडे पयलीं तेणें जे हिसपान आमकां एलिगेशन घातलें दॅट वॉज अनवॉन्टेड I never expected it. So today TTAG met the CM regarding ओपनिंग ऑफ टुरिझम opening of इंटरनॅशनल फ्लायट्स बाय ऑक्टोबर बाय इंटरनॅशनल फ्लायट्स डिस्कशन करून पळोवचें म्हणून. पयलें सद्याक इंटरनॅशनल ओपन जावचे पयलीं गोवाचे इंडियाचे भितर जे ट्युरिझम आहा ते ओपन जावपाक जाय. If the atmosphere within India is good, then we can ask for foreign tourists to come. I am fully with TTAG, but the situation within India has to improve. अब कितें म्हणटा improve? We have seen a rise of cases in Kerala. Sir, so lot of parties are happening in the coastal belt. What do you like to say? See, there are restaurants opened in the coastal belt, and so-called music and something is going on. They need to see that big time gatherings are not happening. म्हणजे व्हडली गॅदरिंगां जावंक पाना पूण रेस्टॉरंट बंद आमकां करपाक मेळचें ना कित्याक दॅट इज ऑल्सो बिजनस वेर देर आर लॉट ऑफ फॅमिलीज वर्कींग म्हणजे भुरगे काम करतात आनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हिंगासो बेनिफीट आहा आमच्या गोंयकारांक. Thank you, sir.